Just imagine. Just imagine. मित्रांनो, इष्टानो, तुमचे स्वागत. वेलकम टू जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, हाली हे राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांचे महामेळावे पळोवन पळोवन एक गजाल लक्षात आयली, ती म्हणजे नाटकान जावं हॉलान एंट्री बरी आसपाक जाय, सामकी दणदणीत. दिगंबर आणि परिकर हरशी कशेंय आसूं, तेंची एंट्री मात रजनीकांताला सुद्धा लाजवेल अशी आसता काय जाल्यार तुमकां विचारता हांव. मातशें विचार करून सांगा मागीर म्हाका. मळभाटचे ताईत, नगरपालिकेचे भाग्य विधाते, जेम्स बॉन्ड ऑफ रावण फोंड, मडगावचे धुरंधर दिगंबर पधार रहे हैं. राफेल डीलचे जनक, तुम आगे बढ़ो. सर्जिकल स्ट्राइकचे कैवारी, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर पधार रहे हैं. परवरीचे परवरदिगार, कसिनोचे कर्दनकाळ, परवरी आणि आल्दोनाचे जिंची नजर, रोन खवटे रखते सबकी खबर, वो पधार रहे हैं. नडणी खंयी पाव, कण्णो सारको आसपाक जाय अशें म्हणना. म्हणजे सभा खंयी पाव, एंट्री धडाकेबाज आसपाक जाय. Just imagine. जेन्ना मनान रिलक्टन्सी आसत, मनान फाटी फुडें आसत, मनान नासतना जबरदस्तीन खंयची गजाल करची पडत जाल्यार मागीर अशें जाता. विश्वजीत राणे आणि परिकराक वाडदिवसाचे परबी दिवपाक आयल्या. गौर से देखो ये दिल दहलाने वाला सच. हांगासर विश्वजीत परिकराक हात दिवपाचो यत्न करताना दिसता, पण परिकर हात दिना. उसके बाद परिकर ने खुद हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन विश्वजीत ने पड़ेले ना पड़ेले अशे कर रहे हैं. लास्ट परिकर विट गए और उन्होंने स्वतः विश्वजीत को हाथ दे दिया. ये सिच्युएशन म्हाका आणि परिकराक चुकलेले ना रे. बाबा आमकां चुकलेले ना. और क्यों ना हो भाई, भाई ने तांबड़ा तांबड़ा नया चश्मा जो लिया है. पर दोस्तों, भाई कितना भी नया चश्मा लेने दो, जस्ट इमेजिन को देखने का नजरिया थोड़ी ही बदलेगा. हम तो भाई परिकर की नजर में विलन ही रहेंगे. लास्ट कितलोय आम्ही जस्ट इमॅजिन म्हटले जाल्यार भाईक बर्थडे विशीस दिवपाकूच जाय न्ही. विश्वजीत बुके घेवन पावलो जाल्यार आमी तरी कित्याक फाटी रावपाचें काय म्हणटा हांव. भाईक विश करपाकूच जाय न्हू. राव एक मिनिट, फोन करता भाईक. हेलो भाई, परेश उलयता है जस्ट इमॅजिन. मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. थँक्यू. मागीर तुझ्या पत्रकार परिशदेक मेळटा तुका येता. तू आफोंक ना म्हाका, तरी हांव येतलो. बरें बरें, थँक्यू. Just imagine. मुख्यमंत्री नमस्कार. म्हाका एक सांगा, तुम्ही छंद करता? छंद तुमचा आवडतो छंद कितें? आणि त्यामुळे छंद विचारला, आवडतो शब्द विचारूंक ना. बरें बरें, तुमचो आवडतो शब्द कितें? याद कर. तुझो तो सामको आवडतो शब्द म्हणजे दिसांसून तू 100 वेळा तरी तो त्या शब्दाचा वापर करता, 100 फावटी तरी दिसांसून तो शब्द म्हणटा. त्यामुळे येस, एब्सोल्युटली करेक्ट. म्हाका कितें ना, तू युती हो तुझा आवडतो शब्द म्हणटा का कितें? पण ना, तुवें जस्ट इमॅजिनाची इज्जत दवरली. MGPन तुमकां शब्द दिल्लो तेजें कितें जालें? आमी सदांच वांगडाच रावया, आमी आमची युती सदांच आसतली, आमी सदांच एकठांय रावन काम करया उदरगती. सुदीन ढवळीकरान फटयलें तुमकां. अशें कांय ना. अशें कांय ना.
मागीर दी ते रेजिग्नेशन आणि वाचय ती युती. वाय शूड आय? तुमका MGPन सुदीन ढवळीकरान केन्ना केन्ना त्रास केल्या? प्रत्येक निवडणुकीक. प्रत्येक निवडणुकीत? कितें सांगता सीएम? प्रत्येक निवडणुकान तुम्ही सोसून घेता? प्रत्येक निवडणुकीत. आणि MGP खातीर तुम्ही आपल्या मनशांक त्रास दिले, तात्कळत दवरले, तांकां सामके डावललेले गेले म्हणटा पळय तशें केले. मुख्यमंत्री तुका खरें सांगू, ट्रान्सपोर्ट खातें तुवें काडून मायकल लोबोक दिवंक जाय आसलें. दी तें काडून तेका. सबय घालपाक. पळय अशें तूं म्हणटा मागीर मायकल लोबो बेजार जातलो, मागीर आमी नकळो. हांव कोणाचो अनादर करिना. म्हाका हांव हे कितें सांग, मुख्यमंत्र्याचो भिलो रे मुवमेंट. तुज्या मतदारसंघातलो मोरजे बीच हो सामको बेस्ट बीच. गेल्लो हांव पयर गेल्लो थंय. पूण चुकीच्या लोकांच्या हातान तो आज आसा. हे जाणा शी कितें चल्ला थंय. सगळो मोरजे बीच रशियन जाला. आज पयर गेल्लो तो हांव, आमकां तो मोरजे बीच आनी मेळना परत आमच्या हातीन. तो गोंयकारांक मेळना परत. अशें म्हाका तरी दिसता. म्हाका दिसता. तुकाय अशेंच दिसता? मागीर आनी कितें म्हणटा? सध्या पण तुमचे हे महामेळावे बरे गाजता. म्हणजे सगळ्या जाग्यांचेर तुम्ही सगळ्या मतदारसंघांनी महामेळावे घेता पळय, सामके बरे पावरफुल, म्हणजे अशे भव्य दिव्य असता तुमचे हा महामेळावे मुख्यमंत्र्यानू. इन स्पायट ऑफ ऑल ओवर लिमिटेशन्स, फिनान्शियल लिमिटेशन्स. शी आय अंडरस्टँड. हे डिमॉनिटायझेशनान सामकी वाट लायली न्ही सगळ्यांची. हे काय मोडपाक, म्हणजे अशें जाल्यार कितले बरें जाता आसलें. आणि हे मुख्यमंत्री आमचे बाबा सुमाचे गोवा रक्षा मंच बीन आहा पळय, सुरक्षा मंच, त्यांचे महामेळावे बरे जाता सामके. आमची बरी गर्दी बी खूब आसता. ते शो कित्याक करूंक जाय? म्हणजे तुम्ही महामेळावे केल्यार ते महामेळावे, आणि बाबा सुमान गोवा सुरक्षा मंचान जर महामेळावे केले जाल्यार तो शो. म्हणजे आपल्या तो बाब्या, दुसऱ्याचे ते कार्ट. हय कितें आता मुख्यमंत्री. सुभाष वेलिंगकर सरा बद्दल तुमचे मत कितें? आणि एक विचारपाचें आसलें म्हाका. कितें? ह्यो 2000च्यो नोटी काडपा फाटलो उद्देश कितें नेमको? असं सांगपाचें ना बरें. मोदी आणि सर म्हटलें न्ही तुवें म्हाका, सो आसूं आता. चल, ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवं नाका, सोडलो तुका. आतां चल, नो प्रॉब्लेम. आमी करता कितें तरी बरयता, मागीर आमी छापून काडटा. Just imagine. तुम्ही हो कार्यक्रम कित्याक पळयता? कारण तो कॉमेडी आसता, तुमकां हांसयता. आनी जो कॉमेडी करता तो मनीस सदांच सगळ्यांक जाय आसता. तो देवाक सुद्दां जाय आसता. हे आसूं MGPच्या महामेळाव्याक सिरियस ढवळीकर बंधू आणि बेजार जाल्लो लव मामलेदाराची भाशणां आयकता आयकता मदींच एकल्यान भाशण केलें. सामको कॉमेडी. आमकां पयली एक आमदार मेळ्ळो, तेणें 25 वर्सां काडली. सगळे जम्यान 25 वर्सां काडली. कोणाची उदरगत ना, कोणाची कांय ना. तो विचारलें, तो कितें म्हणटालो ना, हांव कोणाच्या लोफड्यांकूय गेलो ना, आनी हांवें कोणालें कांय बरें गेलो ना, आनी कोणालें वायटूय गेलो ना. हांव कितें दितलो. ओके, ताणें 25 वर्सां न्हीद काडली. हेच्या फुडलें ताका पळय 25 वर्सां मोद मारपाक लागलो. हेका 5 वर्सां मारलो. बरें 5 वर्सांक मोद मारून थांबना तो आतां हाय फाय कसो जावन फिरता, आनी ताका कोणाचें एकवत ना. आनी हांवें ताका म्हणलें, अरे बाबा, लोक म्हणटा की तुका तूं अडकिना मरे, तूं असो पेपर घेता, वाकला येता पेपर घेता, पेपर वाचीत वयता मरे गाडयान. एटलिस्ट तो पेपर मागीर वाच न्ही. ते लोक पळय रस्त्यार मेळटा, हाय हॅलो इतलें केलें पळय न्ही तांकां. म्हाका मारलो, हांव करता मरे तशें. कोण सांगता करिना म्हणून? हांवें म्हणलें करना म्हणून तें तुका सांगता न्ही हांव. ते म्हाका सांगता लोक की अडकी सुद्दां ना म्हणून. तूं हय तशें जाल्यार मारलो, सकयल देंवता आनी अशी हांग मारता तांकां. हांवें म्हणलें, तूं हांग मारता दादलो मनीस जाल्यार रागार जावं नाका, वायट धरूं नाका. आनी बायल मनीस जाल्यार कितें करता तूं म्हणलें. अरे तेणें काडली 25 वर्सां, दुसऱ्यान काडली 10 वर्सां, 35 वर्सां गेली. 20 वर्सां वयाचेर समज तूं वोटींग केल्लें, लायफांतली 55 एज गेली आनी उरली खंय रे? तुका बरें सांगता, मुगे हांव आहा तितलें निवडून काड, आनी गोवोरमेंट आहा पळय न्ही तो पणीस हें करपा ना. हांव मुगे आंगणा गोवोरमेंट सायड करतलो. कितें मरे हे जालें. हें गेले फकत हे बडाय उलोवपाच्यो. म्हाका सांग पळया, देव तारी त्याला कोण मारी? अरे बाबा, ही जायती अशी पाखरे येतली. मराठी म्हणल्या, अशी पाखरे ती स्फूर्ती ठेवून जाती.
आणि हे बाकीचे आमदार कितें म्हणटा कितें हाडलं मरे तूं जाणा ते कितें जाता आमकां धर ते म्हाका धर ते कित्याक ते ऑफिसर बी आनी ते JEB आनी ते कितें दिवचे पडटा कितले चडले रे 5-8 एकलो आमदार बेतोडे भाशण करता कितें म्हूण हाडा दवडेकार खंयचे 5-8 रे लाखान दिता मरे अरे हे भाशण तुजे बाकीचे आमदार कितें म्हणटा तूं काय खंय तरी पयल्यार दिसता मरे एक्चुअली तेगेले मतदारसंघाचो तो मागीर म्हणटा कितें जाणा हय खंय तरी पयल्यार दिसता यो चोरा तुका दाखयता भाशण घाल तुजी स्टेजी मुखार कोण आशिल्लो रे तूं कोण मत मारले रे ना हांवें पळोवना तुका तूं अशें चड उलोवं नाका तूं गेल्या बरो मित्रांनो तुमचे जर हांसोन पोट मातशें भरला आसत जाल्यार आमी आतां एक बारीकसो विसव घेवया म्हणजे फुडलें जे कितें हांसपाचें आहा पळय ताका जागो करुया भितर मेळया रोखडेच एक बारीकसो विसव घेवन खंयच वचूं नाकात Just imagine. जनसागर पळय जाल्यार अशें दिसता पयलीं म्हाका दिसलें ही गर्दी कोणा आमदाराच्या सभेची काय म्हणून पण जेन्ना कळ्ळें की ही कावन्सिलर दाजी साळकाराची सभा म्हणून जी तेणें न्हू तेज्या सपोर्टरांनी आयोजीत केल्ली तेन्ना बरेंच अजाप जालें वास्को बरीच टफ फायट पळोवपाक मेळटा काय कितें ह्या फावटी अशें दिसता आतां ती पयलींच BJP एलायन्साची टेन्शनां काडटा तितून आतां कोड ऑफ कंडक्ट येतलो तितून भाबा सुमा फाटल्यान लागल्या तितून मोविनाचो SGPDA बॉल आनी दुसऱ्या दिसा BJPन एंट्री आनी गेलो सुदीन येलो उगुदीन वॉट्सॅपार येवपी मॅसेजी आनी तितून न्हू दाजी साळकार आणि फुडल्या इलेक्शनाक हांव बसतलो पार्टी कडेन घाला आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा पार्टी क्लेम धरतली म्हणून पार्टी तिकीट दिना आमचे तितलीच न्ही त्या दिवच्या शक्यता आज तुमची हें आयकोन कार्लोस आल्मेडाची तकली उसाळे आसतली सामकी झंडू बाम बी लावचो काय MLA कार्लोस दाजी साळकाराक इतलो पब्लीक सपोर्ट मेळपा फाटलें कारण कितें आसतलें आय डोंट नो म्हणून कशें जातलें हां सांग पळया कितें कारण तें सोदून काड न्हू वास्कोतले सहजरा वयर लोक एका धपक्यात दाजी साळकाराच्या सभेक हजर जालो काय हे खूब दीस पयलीं प्लॅनिंग चालू आसलें I don't know. I'm just coming. I was out of station. I'm just coming to go. Now it's time to pull up your socks and not pack your bags and vacation. कशें सांगपाचें रे बाबा हांकां टेन्शना मरे सामकी कितले कशें म्हण सांगपाचें शी आतां टायम जाला म्हाका टायम जाता रक्षा मंत्र्याच्या प्रेस कॉन्फरन्सा वचपाचें उदय सांगलेलें पळय ताका फोनार हांव येतलो म्हणटा आतां वयता हांव थंय तेजे कडेन Just imagine. रक्षा मंत्री नमस्कार कैसे आप माझा पहिला प्रश्न हे मंत्री दयानंद मांद्रेकर फ्रांसिस डिसोजा आर्लेकर तवडकर They don't have trust in the chief minister. डिमॉनिटायझेशन केल्ले ब्लॅक मनीचेर आळो घालपाक डुप्लिकेट नोटींचेर आळो घालपाक पण सध्या आमी आतां 8 दीस जाले आमी आयकता पळयता देशभर 2000च्यो कोट्यावधी रुपयाच्यो सामक्यो डुप्लिकेट नोटी मेळटा ती हांव जाणा हो विशय फायनान्स मिनिस्ट्रीचो खबर आहा म्हाका त्यामुळे हांव ताज्या डिटेलिंगान आतां वचना न्ही खबर आहा फायनान्स मिनिस्ट्रीचो विशय पण तुमकां अशें दिसना की 2000 नोटी काडच्या पयलीं 1000च्यो आनी 500च्यो नोटी हे मार्केटान पंप करपाक जाय आसले न्ही प्रधानमंत्र्यान हे डिसिजन घेवच्या पयलीं आय एम नॉट गोईंग इनटू एनी फर्दर आय हॅव एक्सप्लेन टू यू the main aspect of my talk is not to justify the action. Okay, बरें आसा but I am not comfortable with your this reply. 100% comfort कहाँ होता है? अच्छा मतलब हिंदी में भी है अच्छा है बरें तुका हांव कोंकणीन एक उमाणें घालता पळोवया तुका हेजी जाप येताले ह्या उमाण्याची हा तुमच्याच पक्षाचो एक फुडारी करता MGPक जॉईन जावपाची तयारी तो गोंयच्या पोताक रावता तेचें नांव आनी तुमच्या पक्षाच्या दुश्मनाचें नांव आसा सामकें लय भारी सांग पळोवया कोण कोण तो आतां हें उमाणें हाची जाप आमीच सांगप आतां अरे मागीर कितें जालें हातून लव मामलेदार फोंडेचो आमदार आमच्या हेडॉन ह्या कार्यावळीन म्हणटालो की मुख्यमंत्री आणि BJP वाले तेजी खंय कामां आडायतात तेज्यो फायली शेणयतात तेज्यो फायली लिपोवन दवरतात तेज्यो फायली खंय खंय तरी व्हरून उडयतात नाही केला असत ना खंय म्हणटा इनफॅक्ट
MGPच्या आमदाराक BJPचे आमदार मुख्यमंत्री पिट्टात अशें लव मामलेदार इन शॉर्ट म्हणपाक सोदतालो. ना खंय म्हणटा हांव. बाबूश मोन्सेरात पणजेच्यान कॉन्टेस्ट करता पळय तेजेर तुमचें कितें? So I will not discuss my relation with my partner in media. ओके बेस्ट ना अशें विचारलें तुमकां बाबुशा बद्दल. नथींग मच यू सी. बेश्टें अशें सांगलें ना बेश्टें. पण जेन्ना ताका अडचण आयिल्ली त्या वेळार हांवें मदीं स्टेप इन करून ती अडचण रिजॉल्व केली. त्या बद्दल आमकां कांय विचारपाचेंच ना. After I became defense minister, on number of occasions I have stepped in to ensure that. पुरो भाई पुरो. अब मरवाओगे क्या हमें, रुलाओगे क्या, मरवाओगे क्या हमें? think I hope I have been very clear. शी सामके BJPन खंय असो निर्णय घेतला की ह्या फावटी पणजेच्या आमदाराक खंय सांत आंद्रेच्यान कॉन्टेस्ट करपाक लावपाचें. हांव कांयच ताजेर अजून हांवें फायनल कॉलूच घेवन ना. तुका कित्याक एन्सर करूं? बरें, म्हाजे प्रश्न सोबत येयल्या. तुमी ते तुमचे मॅगझिनाचें उक्तावण करून घेया. हय करा तो करा. नरेश सारकें न्हू, करा. अरे आमची कॉफी खंय पावली? कॉफी खंय रे? कॉफी कित्याक येणार अजून? दिता रे तांकां एक कॉपी दी. कॉफी न्ही कॉफी म्हणटालो. ती खंय पावली काय म्हणटा. आसूं आतां सोड, जेवपाचो टायम जाला आतां आनी खंयची कॉफी? कालची बातमी म्हज्या बोडक्यार आयज सकाळी मारली ना प्रश्न विचारून. हाजे बद्दल तुमचे सगळे हांव आभार व्यक्त करता. ही आतां आमचेर टिका अशें हांव समजता. हांवें टिका केल्या खूब फावटी, कितल्याशाच फावटी. देर आर सो मेनी इन्सिडेंट्स. आय विल टेल यू. केन्नाची कसले इन्सिडंट? हो आमचो शुद्धपणे 100% अपमान अशें आमी समजता. हो आमचो अपमान अशें आमी धरता आयज. हें पूर्णपणे अपमान म्हणजे जखमेचेर मीठ चोळपा सारकें. तूं तुज्या ह्या वक्तव्याचेर ठाम आसा डिफेन्स मिनिस्टर? सांग म्हाका. हांवें सांगपाचें सांगलेलें हां. तुमकां कितें विचारूंक जाय स्पेसिफीक जाल्यार विचारा ह्याच विशयाचेर. आतां तुका कितें विचारतलें? रक्षा मंत्र्याक म्हणून कोण आनी प्रश्न विचारूं शकता? जाप विचारूं शकता? हेल पर्रीकर म्हणपाच्यान दीस काडपाचें आतां. हे परत मेळया म्हणटा अशें केन्ना मदीं मेळया. आनी कोणाक कितें विचारपाचें बी आहा? कितें आहा प्रश्न बी? सगळ्याक देव बरें करूं. तुमच्या फुडें इतलें डिफेन्स करता इतलें विचित्र. लास्ट आमकां कितें तरी म्हणपाकूच जाय न्हू तुका मिडियाक. त्या शिवाय तुका कशें बरें सारकें. अरे हांवें तुजें हितून चर्चिलाची प्रेस कॉन्फरन्स आहा थंय, ती तिचो टायम जालो. चल हांव थंय वयतां. Just imagine. आवय बाबा जुजे सामको स्लिम ट्रीम दिसता मरे. जीम मारता कितें हें जानी कितें? काय ना जुजे बाब. आमी कितें म्हणटाले जाणा. From the moment heavyweight like Churchill has joined NCP, you have put on some weight. NCP मला सांग बारीक समजता तुम्ही? I never said NCP is barik. I said Zuze has become so barik. हालीच्या हाली these days. पण तो मोठ्यान कितें अशें म्हणटा मरे आमकां. मोठे सारखे मोठ्या सारखे म्हणजे बारक्या पद इस्लो पार्टी सुराज पार्टी पार्टी तुम्ही तुका आनी आतां कितें सांगपा सारकेंच ना. चर्चिल तूं बरो फ्रेश दिसना असो मरे. सामके डोळे बिळे मातशे अशे म्हणजे जॅमेले सुजलेल्या भशेन. कितें जॅम बाना? कालच्या रात सावन म्हाका आज पासून न्हीद पडना. वाय कित्याक न्हीद पडली ना? लायट गेल्ली? जळारां फोडटाली? एसिडिटी जाली? इलेक्शना पयलीं गव्हर्मेंट सर्वेंटांक 7th पे लागतलो खंय? फुट केन्ना जावपाक शकना. चर्चिल बेश्टें ना. एक वायल्ड इमॅजिनेशन. बेश्टें रे. तुका काँग्रेसीन पोत्तून ऑफर दिली जाल्यार तूं NCP सोडपी? हांव हाल्यार जायना वचपी. आर यू सिरियस? लुईजीन फळेरान दिग्विजय सिंगान अजूनय चिंतपाक ताका चान्स आहा. हे मुख्यमंत्री पार्शेकराचे हरमल पंचक्रोशी इश्कोलान शिकोन खुबशे मनीस शिकोन व्हडले जाले मरे. वॉट यू लायक अबाउट ब्राझील? की बिकिनी. Just imagine. चर्चिल खंयच्या भलत्याच मुडान आसा. पण फॉर्मान येता तो आतां मातसो हांसयता तो उलयतना. पूण अशें कितें म्हटलें लव मामलेदारान की दीपक ढवळीकर ढासा रडलो. म्हाका दिसता
एक हांवें जोक सांगचो. म्हणजे एका राज्यांत भरपूर चोरयो जावपाक लागता आनी त्यो चोरयो लागपाक लागतकीर सगळे राज्यांतले लोक त्या राजा कडेन वचून मागता की चोरयो बंद जावं जाय. चोरयो बंद जावपाक जाय. राज्य आपल्या सल्लागाराक विचारता. सल्लागार म्हणटा एकच उपाय आसा आनी तो सल्लागार राजाक सांगता. सल्लागार राजाक तो उपाय सांगता. राजा आपल्या सेवकांक सांगता ह्या सगळ्या राज्यान आसा तितल्या लोकांचेर 100 फटके मार. ते सगळे जे कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले ते विचारता अरे आमी तुमकां चोराक धर म्हणून सांगला 100 फटके आमकां कित्याक काय म्हणून. तर राजा म्हणटा चोर ह्या राज्यांतलोच आसा आनी तेका जर पनिशमेंट दिवं जाय जाल्यार तुमी थोडी कळ सोंसचीच पडटली. सोंसा तुमी आतां थोडी. तर एकटो तातूंतलो म्हणटा आमी फक्त चोराक दर सांगला करप्ट लोकांक दर सांगला. आमकां नोटाबंदी नाका किंवा चोरी बंदी आमकां फटके नाका. तर ह्या मनशाक फाशी हो देशद्रोही अशें करून तेजेर आरोप करता आनीक अशें करून लोकांचो आवाज बंद करता. अरे असल्यानी हांव मुख्यमंत्री जातलो काय देवा खबर. हो सुदोवाळ जाला सामको. आय एम प्राऊड बट नॉट प्राऊड. ही प्रचार सभा काय कॉमेडी एक्सप्रेस तेच कळना. मित्रांनो आता दीस प्रचार सभांचे एक राजकीय फुडारी पळय डायलॉगबाजी करता न्हू ते आयकत जाल्यार तुमकां सांगता सोंसपाचें ना. एक दीस अमिताभ बच्चन त्या प्रोग्रामात प्रश्न विचारपाचो आसा हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कलेक्टरेट बिल्डिंग कहाँ है. उत्तर कितें येतले मडगांव के नगरी में हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कलेक्टरेट बिल्डिंग है. जे मडगांवचे हॉस्पिटल गरिबा खातीर उबारपाचो हांवें प्रयत्न केलो. 5 वर्सां ते हॉस्पिटल तशाचे तशे रडटा ते अश्रू ढाळटा विचारता आपल्याचे कित्याक ओपनिंग करणार. ते लोक आमचे बरे चिंततात त्या लोकांचे आमी बरे चिंतपाक जाय करचे आनी ते सत्याने आसचे. आता ते खंयच्या सत्यान आसचे ते हांव सांगना. फुडली सत्ता ही भारतीय जनता पक्षाचीच सत्ता आसतली आणि आम्ही सगळेजण पण आम्ही या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक आसतले. जर पंतप्रधान जाहीर होतो मुख्यमंत्री जाहीर होतो डिचोली मतदारसंघातला उमेदवार का जाहीर होत नाही. ज्या दिवशी उमेदवार जाहीर होईल भारतीय जनता पक्षाचे 2 तुकडे झालेले असणार हे निश्चित आहे. बाई आमची कुंदाताई 20 पॉइंटान बोली संदीप थंयच मरे ग्रह आधार 1500 रुपया करता जे कोण रोहनाच्या मिटिंगेक वचना तांकां म्हणून. आणि तुम्ही समज गेले ग्रह आधार आणि DSS स्कीम बंद जातली म्हणून 20 पॉइंटान आणि बाकीच्या वाठारांत प्रचार जाले. हांव कुंदाताईक सांगूंक सोदता तिच्या बापायच्या नाल्यार बीजेपीच्या बापायचे पैसे न्हीये तुम्ही आणि आम्ही टॅक्स भरिल्ले पैसे हे समज कोणे आडायले म्हणून म्हज्या कानार घाले ते फक्त कानार घालपाचे काम करात फुडले म्हजेर सोडात. 4.5 वर्सांत पेंट देवलेच उरिल्ले देवतले. आज आम्ही सगळेजण भाषा सुरक्षा मंचाचे जे आंदोलन 2012 सालापासून करतात त्या आंदोलनात भाग पाडणारो केंद्र बिंदू जो असा तो माविन. गोंयच्या शिक्षणाचे इंग्लिशीकरण करपाक जाय हे कंपू जो ठरयतालो तो गोंयच्या कंपूंतलो माविन हो लीड करतालो. हे सगळें माविनाक ताणें आतां गोंयच्या राजकारणात पवित्र करून हाडला. भारतीय जनता पार्टीच्या तत्व प्रणालीशी तांचे कितें देणे घेणे आसा गॅलेन टिकल्याचें कार्लूस आल्मेदाचें. सर्जिकल स्ट्रायकाचो क्रेडीट आमच्या रक्षा मंत्र्यांक दिवपाचो प्रयत्न दळीदऱ्या भाजपवाल्यांनी केले. देशाचें रक्षण केलें म्हणजे ताका फुडें करप आनी ताच्या फाटल्यान हे सगळे देशाचें रक्षण करणारे. मेल्यानू मतदारसंघाचें रक्षण करा मरे तो विखून काडला तुम्ही. 2-3 वर्सां आपले चिकन खाले आनी 4 वर्सांचे नंतर ताड्याक आडला दिले. अरे 2 वर्सां खाता जाल्यार तुका कांयच याद जावना. आमी चिकन खाता काय नुस्तें खाता ते ताका कांटे आसता आनी ताका हाडा आसता म्हणून तुका कोरोना. सरकाराच्यो राजकी मोडार ज्यो गाटर आशिल्ल्यो राजकी मोडार गाटर फुडोन वयर सरल्यो आहा
आणि आजो वास आख्या गोंयांक घाणीचो वास पावल्लो हा. मित्रांनो, जस्ट इमॅजिनाचो हो एपिसोड आयज हांगाच पळोवया. पण फुडल्या एपिसोडान एक स्पेशल अट्रॅक्शन घेवन येतलो तेन्ना पळोवंक विसरूं नाका 25 डिसेंबराचो एपिसोड हा. जेंकां एपिसोड चुकता ते आमच्या वेबसायटीचेर पळोवंक शकतात. लॉगीन www.prudentmedia.in ही आमची वेबसायट. तेजेर तुमकां सगळे आमचे प्रोग्राम पळोवपाक मेळटले. आणि प्रुडंटाचेर पळयात जस्ट इमॅजिन दर आयतारा 7:30 सांजचो आणि रिपीट शो शुक्रारा रातचो 10 आणि शेनवारा सकाळी 8. तर मित्रांनो, ड्रायव्ह सेफ, कारण वर्साचे लास्ट दीस मातशे सांबाळून गाडयो चलयात. घेता तुमची रजा. बाय, सी यू नेक्स्ट संडे. टिल देन कीप इमॅजिनिंग. Just imagine.